सांगपा म्हणल्यार हो प्रोग्राम आनी हो हांवें पयलो सांगता म्हाज्या स्पिची भितर हो प्रोग्रामाची डेट आनी टायमींग एमपी फिक्स केलेली आनी फक्त आमकां कळयलेलें की आपूण ह्या टायमाचेर ह्या हॉलाचो इनॉग्रेशन करपाक येवपाचो आनी त्याच प्रमाणे आमी आमची लोकांक सांगपाचें काम चालू जाल्लें. तितून भितर हांगा पॅन्डल घालतना हो कावन्सिलर हो क्रूर वृत्तीचो कावन्सिलर तुम्ही वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तेगे व्हिडियोज पळयले आसतले. एका रिप्रेझेंटेटिव्ह एक लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हाचें मातशें हेका लक्षण नासलें हो कावन्सिलर हो सिलेक्ट केले कावन्सिलर हो इलेक्ट जाले न्हू हेजी लायकी ना निवडून येवपाची. तेका हांवें फक्त इतलेंच सांगलें की 10 जाण आमची लोकल हाड म्हणून तुज्यान जाता जाल्यार. तेका ह्या प्रोजेक्टाच्या माती खबर ना, ही प्रॉपर्टी बद्दल तेका खबर ना, तेजो प्लॅन तेका खबर ना, तेका माती खबर नासतना कितें कोण तर सांगता आनी तो येवन हांगा बडबडटा. आनी तेणी म्हाजें नांव घेतलें म्हाका हाडपा कारण तो तेणी म्हाजें नांव घेतलें जेन्ना तेन्नाच हांव हांगा येयलां. तेणे आमकां प्रसार माध्यमांत एक सत्य परिस्थिती सांगल्या ती तुमी पळयलेलेच आसतली. तेजेर तुमी कितें म्हणपाक तेचे संक्षेप आमकां सांगात कितें जालें तें. तेणे कितें सांगलां पळय तें खरें काय खोट. त्याने म्हणल्यार आरोप केला तुमकां तूं आपल्याक मारपाक येयलो म्हणून. मारपाचो प्रश्न ना, मारपाची भाशा तो वापरता पळय. केन्ना आसता एक जबाबदारी आसा म्हाजेर. आतां एक कुडचडेचे ब्लॉकाचे आमी कावन्सिलर पद भोगून गेला. आमी लोकां फुड्यान कशें उलोवप आमकां खबर आसा. इतली तेंप आमी जाले ऑपोजिशना आसा पूण तुमी ट्रॅका भायर वचोन एक शब्दूय काडलो ना. आमचो जो आमी फक्त आमची जें झगडी आसा झगडी सुद्दां न्हू आमची जें कितें टॉपिकाचें डिस्कशन आसता आमचे ते पर्सनल लेवलाचेर खंयचें आसना. हेंकां स्वता हेंची स्थान खंय तें खबर ना. जे कावन्सिलरांनी मिटिंगे आज पर्यंत एक शब्दूय काडलो ना त्या कावन्सिलरा तुमी कावन्सिलर म्हणटा कशें. मिटिंगे म्हणटा खंयच्या विशयाचेर डिस्कशन जावपा जाय तेका तुमी विचारा बाबा तांकां मिनिट्स घेया. तेणे खंयच्या टॉपिकाचेर डिस्कशन केलां म्हूण विचारा. ताका कितें खबर आहा ह्या प्लॉटाचें. जो एमपी आपणें जे आपल्याचें स्वप्न म्हणटा पळय न्हू तें हें पळय गार्डन हें पळय एमपी फंडांतल्यान केल्लें गार्डनाची तेंच्यान मेंटेनन्स करूं जायना. जे एमपी फंडांतल्यान जे गार्डन केल्लें तेजी आज परिस्थिती वचोन तुमी पळया. आज काळोख जाला दिसाचे वचोन तुमी तेजी व्हिडियो घेया. तेंच्यान तो साफ करूं जायना आनी तो हो ह्या हॉलाचे बद्दल ते उलयता. आनी तो एमएलए म्हणटा की रेज्युलेशन आपणी घेतलें. सांगपाकूय बी शकता तो कित्याक आतां सगळी म्युनिसिपालिटी रेज्युलेशन तोच घेता. कावन्सिलर तर रेज्युलेशन घेना कित्याक कावन्सिलराक प्रत्येक विशय विचारले जाल्यार खबरच ना म्हणटा. इवन चेअरपर्सना हे खुबशे विशय विचारले चेअरपर्सनान सरळ जाल म्हाका आपल्याक खबर ना म्हणून जे कुडचड्यार विशय काडटा बाबा चेअरपर्सनाचें स्थान कितें. आज चेअरपर्सनाचे एक्च्युअल आज सुद्दां चेअरपर्सन कांय उलयलें ना. मेन कुडचड्यार फर्स्ट पर्सन कोण चेअरपर्सन सगळी तेजी सुद्दां जावपा जाय. जाता जाल्यार कितें कुडचड्यार आज काबरां सांगता कोतान रेज्युलेशन सुद्दां तो घेता आनी ताका खबर ना आमी धमकी दिना म्हणून आमी करून दाखयता. धमकेचो प्रश्न ना.